देवा रोगतान केली एकूच मोगाव आमी आमची मोना संतोषता आमची काळजां मुरगळटा आमची तोंडां उलासतात सोय 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 सर्वेस्परा आमची मोना संतोषता आमची काळजां मुरगळटा आमची तोंडां उलासतात सोय 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 सर्वेस्परा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिव्यान जेजू तुमकां देव. निमाई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमचे बराबर मिसाची भेट भेटूंक आसा फादर जेम्स, तो रिडेम्ट्रिस्ट फादर, सद्याक पर्वरी आसा. फादर तुकाय बीन येवकार आयज आमचे बराबरी मिसाची भेट भेटूंक. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून. आयज स्टेफनी लुकस आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज 3ऱ्या वर्साचो उगडास आमी करता आमच्या सोपून गेल्ल्या भावा मानुएल सिक्वेरा हाचो. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी करीत भाशेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया फ्रांसिस्को मेंडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच जुआंव सांतान फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ओविता एलिझाबेथ आपलो जल्माचो दीस मनयता, तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमची 50 भुरगीं क्रिस्माचो साक्रामेंत घेतात. तांचेर पवित्र आत्म्याची भरपूर देणी पडूंक आनी आमची ही चिखलेची फिरगोज आमी 400 वर्सांची समोरुमणी करता आसतना आनिकूय नेटान फुलता तसली जावंक आमी देवा लागीं मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. इग्रेजा मारिया फेर्नांडीस, फोंडवे एलेक्स लांदेज, दाबोली सेबस्टियाना लुकस, आल्तो दाबोली फेलिक्स डिसुजा, रेजिना मुंदी, मिलाग्रिना पॉल डिसुजा. सायबिणमायचे मजतीन ह्या गोराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज भावार्थ्याची दिवटी पेटयतात आल्तो चिकाली, पिटर जोझफ आनी फामील, दाबोली आल्बर्ट गामा आनी फामील. ह्या गोराब्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज आमी लॅट्रनाच्या महामंदिराचें समर्पण, द डेडिकेशन ऑफ द लॅट्रन जॉन लॅट्रन चर्च ही परब मनयता. आयज फेस्त पवित्र सोबेचें. बेगीन पावलो आमकां म्हणटा, तुमी देवाचें मंदीर. आमची समुदाय क्रिस्ती पोरजा आमी देवाचें मंदीर म्हणटोच हें मंदीर सदांच नितळ निर्मळ सांबाळूंक गरजेचें. जायते फावट आमी एकाच देवाची पुजा करूंक विसरल्या, चुकल्या. संवसारी वस्तू आनीक हेर वस्तू आमचे देव जाल्या. दूख धरून आमच्या पातकांचे देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांगवार मारले सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोदेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं.
आनी आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकलूत कोर, सुमया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमया काकलूत कोर. सुमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सोरपोतेदार देवा, जेजून नेमलेल्या तीर कोळपाचेर तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापली. हेमकोणाच्या पदवेक तिचेर जोयत व्हरूंक तूं कधीच दिनाय. तर भाग्यवंत लेवाच्या श्रेश्ठ गवड्याच्या विनोनेन तिका तूं स्वतांत गोट सांबाळ आनी संवसारांतल्या आडकोडी मदें तूं शांती तिका निरंतरी भोगूंक दी. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. तो करो दिव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणच्या सासनाक. आमेन. भाग्योत पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत देवान म्हाका दिल्ले देणे वापरून एक बरें घर बांदप्या भाशेन हांवें बुनयाद घाली आनी आतां ते बुनयादीर दुसरो बांदता. पूण आपूण कशें बांदता ताचेर जोण एकल्यान आपलें लक्ष घालचें. ही घाल्या ती बुनयाद म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. ताचे भायर आनीक बुनयाद कोणाच्यानूच घालूंक जायना. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सोवें वस्ती कोता म्हूण तुमकां खबर ना. जोर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटोन करीत तो देव ताचो नाश कोत्तलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमी हें मंदीर. देवाचें उतोरे. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोळ आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कापल्यार कापूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूं, आमी हालची नाव. जबाब. दोलबाराचो सर्वेस्पोळ आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटली. व्हांवता उदकाक एक नदीची. भोव वर्त्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर तिकाण केल्लें शारा मदें तर तें शार हालत कशें. जबाब. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात पळयात सर्वेस्पोराची कर्तुत्वां. ताणें प्रितुमेचेर केलीं ओजापां. जबाब. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. निर्मळ कालीज देवा, रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यांत आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोष दी. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसालेम गेलो. देव मंदिरान बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते
आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतल्यांक तांणी म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परतीपाळ केलो. हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपली कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेल्ल्यांतलो जिवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्त. लातेरान महामंदीर. भाव भयणीनो, रोमा शारांत तें आसलेलें लातेरान महादेव मंदीर आख्खे पवित्र सभेची माय कशी. सगळीं मंदिरां जीं आख्ख्या संवसाराक आसा तांची माय अशें म्हणटात. पवित्र सभा पयली जेन्ना सुरू जाल्ली तेन्ना दुमाळ्यांतल्यान गेली. जाय तो दुमाळो म्हणपाक जाता पयले 3 शेंकडे फर्स्ट 3 सेंचुरीज जाय तो दुमाळो पवित्र सभेन सुरू जाल्लो आनी चालूच आसलोलो. धर्म परगटूंक वो धर्म जिवंक पासून सत्या नासली. पूण रोमा शारान जेन्ना एम्परर कॉन्स्टंटीन हो सुदरेर आसलो आनी ताचें जें काम जालें बरें त्या पासत ताणें देवाक आर्गां दिवंक जेजूक आर्गां दिवंक मंदीर बांदलें. तें हें मंदीर. आनी त्या मंदीर बांदलें तेन्ना तावन क्रिस्ती भावार्थ जिवंक एक सोंपेपण कशें जालें. क्रिस्टियनिटी वॉज लिगलायज्ड एज अ स्टेट रिलीजन. आयच्या काळार आमी आयकता जायते भाशेन स्टेट्स ऑर कंट्रीज धर्माच्या नांवान करपाक आमच्याच भारतान पासून हिंदू राष्ट्र करपाक जायते जाण वावुरतात. जाल्यार जेन्ना पयलीं हो दुमाळो आसलेलो तो कॉन्स्टंटीन हो एम्परर जालो तेन्ना हो तो एम्परर आसलो तेन्ना हें मंदीर बांदलें आनी क्रिस्ती भावार्थ जिवंक सगळी सत्या दिली. आनी क्रिस्ती भावार्थ तेन्ना आनिकूय वाडलो फुल्लो. असलीं मंदिरां भाव भयणीनो आख्ख्या संवसारान वेगवेगळे तरेन बांदलेलीं आसात. आनी ह्या मंदिरांनी येवन आमी देवाक दिनवासूंक देवाक आर्गां दिवंक देवाची तुस्त करूंक आमकां एक सयेक आमचें हें मंदीर. आनी आमचें मंदीर आमी ह्या वर्सा खेरीत भाशेन न्हयच फकत बेश्टी ह्या मंदिराची पूण आमची दोनूय मंदिरां धरून आमचे आख्खे क्रिस्ती भावार्थाची 400 वर्सां आमी मनयता. ही 400 वर्सां कसलीं? 400 वर्सां आमी देवाक विस्वाशी रावल्यांत ती. आमी जेजूक परगटला तो आनी आमच्या जिवितान आमी जेजूक घेतला तो. जाल्यार जेजूक घेतल्या उपरांत आमचें जिवीत भायल्यान जें कितें दिसता तें सगल्यांक दिसता. ताचे वरवीं आमी एकामेका बरोबर मिसळ जाता, एकामेकाचो मोग करता जेजूची आज्ञा सांबाळून. आनी हें करता आसतना वेगवेगळ्यो भांडावळी आमकां आसात. बांदलेल्यो वस्तू आसात तशेंच इन्स्टिट्यूशन्स आसात. हे सगळें क्रिस्ती भावार्थाच्या सेवे खातीर जावपाक गरज. पूण जायते फावटी ह्योच वस्तू घेवन ज्यो वस्तू आमकां आमचो भावार्थ वाडोवपाक आमचो भावार्थ जियोवपाक आनी आमचो भावार्थ पसरपाक दिल्लो आसा तो जायते फावटी आडकोड जाता. जावं आमचीं भाटां बेसां जीं आसात पवित्र सभेचीं भाटां बेसां वा आमची जण एकल्याची भाटां बेसां आमचें उदारपसण करपाक
आनी आमकां चडूंक फुडें वचूंक आमकां आदार दिवपाक. पूण जायते पावटी हेंच एक बिजनस कशें जाल्लें आसा. विकप घेवप, तातूंत नाडपणां करप, नाडबुदी करप, हें सगळें चुकीचें. आनी ही चूक जी आसा ती जेजू मानून घेयना. देव मंदिरान जेन्ना जेजू भितर सरलो, आयज आमी शुभ वर्तमानान आयकलां, जेजू सगळें पळयतालो. आनी हे मंदिरान जे आसले ते सगळे जुदेव, ते सगळे जाणां आसले की देव मंदीर म्हणल्यार पवित्र जागो. अपवित्र कितेंच थंयसर करूंक जायना, धंदो थंयसर करपाक जायना. हे बैल शेळयो विकपाक आनी दुडू एक्सचेंज करप हें मंदिरान करूंक जायना, हें सगल्यांक खबर आसली. आनी तरूय आसतना ते करताले. जायते फावटी आमकांय असलें जाता. आमकां खबर आसा हें देव मंदीर, देव मंदिरान उमक्यो वस्तू करूंक जायना. हो इगोर्जेच्यो थोड्यो वस्तू आसात, त्या इगोर्जेच्या वस्तू विशीं थोड्यो वस्तू करूंक जायनात आनी थोड्यो करपाक जाय. जाल्यार जायते फावटी हें जाणा जावनूय ह्याच जुदेवा भाशेन आमी घडये करूंक पावता. परिणाम, जेजू जेन्ना भितर चल्लो आनी जेजून पळयलें हें सगळें चलता तें, दर्याची सयती केली आनी सगल्यांक मार घालून रागार जावन भायर घातले. आनी ताचीं उतरां, म्हजें बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाका. आनी सगल्यांक भायर घातले तेन्ना जेजून जें कितें केलें तें सारकें म्हूण सगल्यांक खबर आसा. म्हणल्यार हें निवळ करप, तांकां भायर घालप हें सारकें जेजून केलां तें. पूण हे जुदेव आसा तांकां आपलो इगो आसा. आमकां सांगपाक हो कोण, आमी इतलीं वर्सां हे भाशेन करून आयल्यात, आमी इतलीं वर्सां अशें केलां, आतां आमकां सांगपाक हो कोण. आनी बापाचें मंदीर म्हणटा तो हो कोण, देवाचो पूत. असलीं आनी हेर दुसरीं उतरां आतांय जाता. जायते फावटी जरी तर आमचे मदलो कोणूय उठलो आनी सारकें आसा तें सांगपाक लागलो, प्रश्न असलेच येतात. तुका कोणें पदवी दिल्या, तूं सांगपाक कोण. जायते फावटी जो कितें मुद्दो आसा तो आमी पळयच ना, आनी जायते फावटी जो मुद्दो आसा तातूंतले भायर सरपाक आनीक कितें दुसऱ्यो वस्तू उलयता. पूण भाव भयणीनो, आमकां एक वस्त आयज भोव गरजेची, जेन्ना ह्या लातेरान देव मंदिराची आमी परब मनयता, जे भाशेन पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आमी जण एकलो देवाची मंदिरां. आमी जण एकलो म्हणटा तेन्ना आमची कूड देवाचें मंदीर, आनी ह्या मंदिरान देव आपली वस्ती करता. पवित्र आत्मो आसा. पवित्र आत्म्याचें मंदीर तुमी जाल्यार हें मंदीर सदांच नितळ निर्मळ सांबाळपाक जाय, चिंतनांनी, आवंड्यांनी आनी करण्यांनी. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां ही कृपा मागुया. आमी जण एकलो देवाची मंदिरां जाल्यार आमकांच आमी नितळ निर्मळ सांबाळूंक, तशेंच आमचो भावार्थ जीव ज्यो बांडावळी बांदलेल्यो आसात ताका फावो तो रेस्पेत मान दिवन आमच्या भावार्थाचो एकवटाची ही खुणां जावं आनी आमी येता तितलेय पावटी असल्या मंदिरांनी देवाची खरी पुजा करूंक आमकां जण एकल्याक ही कृपा दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C20, पेज नंबर 36. C20. Kalvaraca Wyliczy poród, a ta sata. Tu są smoga Bóg, Tobie dojda. Taka je kota i rozmata. Mogal Baba, dojan odry. I bejoni manutuge, i bejoni manutuge, i duši pusa koščenim dich, namaskar kaklut divasteli. It's boli sol, rucnanavi,
भेटोयता देवा भुरगीं तुझी. म्हजे भाव भयण मोज्यान तुमचें बलिदान सोरपदीदार देवाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या आगातलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाची पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. रातुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, तुजें दुलोब मुखामोड तुजे पवित्र सभेचेर पोड जोडून दी आनी तूंच तिचें जिवीत चलोय. अशें आमचे गोवली तुका मानता तसलें जावं आनी तुजो हिंड सगळ्या कडेन वाडत सुदरत वचूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सरस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कारजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सरस्पर आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बाबा सोरपदीदार आनी सासणाच्या देवा सोरकाणी सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्द्या वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरे चौधरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कूस मरोन सोंसलें आनी मोरणाचेर जोयत व्हरून पुनर्जिवंतपण उक्ताबें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरीं गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कशीन कोस्ट मरोन सोचूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातो ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत. पातकाचें मोगसणें मेलच्याक तुमच्या पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोर घोटुया. तुज्या कुसा आनी पुनर्जीवना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो अंडो ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायजून बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापाक आनी सगळी याज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मानवेल सिक्वेरा हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो 3 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र सिना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या तेर सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदीदार बापा सोर वंदून वयवो तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमी देवाचें मंदीर प्रार्थनाचो मागण्याचो जागो जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणटाना आमचें मंदीर सदांच आमी पवित्र सांबाळूंक आमकां करपा दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीय तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तांतें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोती आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र चोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमचो जियेत आनी राज जोड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमया शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवा शिडी संवसाराची पाप काडटली. शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया म्हज्या भितर येवच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सुखो नासलोले सोरींतले पियोन दादोशी जायात. तान लागल्या वोतम्याक जेजूशी येयात. सुखो नासलोले सोरींतले पियोन दादोशी जायात. तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास. तूं आमचो विस्वास. तुजेशी येता जेजू
आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास जोड लागता जिवी जेजूशिया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा जोड लागता जिवी जेजूशिया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास रातुया बापा सर्गीच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ते तुजे पवित्र चोबेक सदांच तूं राख आनीक चलूय शाण्या आनी दिरादेक गवड्या काल तुजी सेवा करूंक तिका स्वतंत्रताय मेळूं आनी आपलो भावाड ती ओकोण सांबाळूं हें मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सरस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोरपतीदार दिव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मोद उपकार सोरेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बाबा काळा काळी तूं मनशांक आपयताय आकारताय आनी पावयताय बायडून फ्रांसीस शावेराच्या आपोल्या आनी निसावा पासत आमी तुका दिवासता तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नोदर रावन ताचे मोदी मोद जाले संवसारीक मान सोडून मिशनरी उर्बेन जीव वर्तमानाचो तो दर्यादेग परगटणार जालो ताच्या रेविकांच्या तपाची दाखोवणेक तशेंच 2025 वर्सा आमी तयार जाताना पवित्र क्रिस्ताच्या बळान आमचो एककार केलाय तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोधीक मनान तुवें दिलें निजाव सवपागलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय अशें पवित्र आत्म्याचे सुफोर्तेन संवसाराक परवासो दितली शिव वर्तमानाची उर्बेभोत परवडणारा आमकां कोर आमेन. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95 F21. आयकल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या उड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय एका मोगान आनी बावार्थान सदांच कोरींक
Krista जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तुवें आमकां सांबाळून दोनिया एका मोगान आनी भावार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर